रेल्वेन प्रवास करताना सिगार ओडप तसेच तंबाखू आणि गुटखा खाऊन मेळत थंय थुकप कायद्यान बंदी आसा। अशें असले तरी लेगीत नेम मोडून सिगार ओडपी तंबाखू तसेच गुटखा खाऊन थुकपी प्रवासी सापडतातच। कायदो कितें आसूं ह्या प्रवाशांक कायद्याचे पडून गेल्ले ना। सिगार ओडपी तंबाखू तसेच गुटखा खाऊन थुकपी 464 प्रवाशांक रेल्वे पुलिशेन तालाव दिला। दंड म्हणून तांचे कडल्यान 46,400 रुपया वसूल केल्यात। इतले करूनय प्रवासी थुकपाचे कमी जायनात। फाटल्या वर्सा रेल्वे पुलिशेन 2,444 जणांक तालाव दिवन तांचे कडल्यान 2,44,400 रुपया दंड वसूल केल्लो। ह्या चालू वर्सा कोंकण रेल्वे पुलिसांनी वट्ट 464 जणांचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा। तांचो गुन्हो असो की रेल्वे प्रवास करतना जावं स्टेशनार उबे आसतना तांणी एक तर सिगरेट मारली ना थंय मेळत थंय थुकल्यात। हाका लागून तांकां गुन्हो नोंद केल्लो आसा आनी तांचे कडल्यान 46,400 रुपया दंडी वसूल केल्लो आसा। गेल्ल्या वर्साक म्हणजे 2024 वर्साक 2,444 जणांचेर हो गुन्हो नोंद जाल्लो आनी 2,46,400 रुपयांचो दंड तांचे कडल्यान वसूल केल्लो। मेन म्हणजे जे लोक रेल्वेक प्रवास करतात त्याच बरोबर रेल्वे स्टेशनारी बी अशे धुप्रपान जावं थंय मेळत थंय थुकतात, ताका लागून हो गुन्हो तांचेर नोंद करतात। गस्तीर आशिल्ले पुलीस हे तांकां नजरेक आयली म्हणटकीर रोखडेच ते तांचेर हो गुन्हो नोंद करतात। कारण कायद्यान हे दोनी करपाक स्टेशनाचेर जावं रेल्वेक प्रवास करतना कायद्यान हो गुन्हो थारता केलो जाल्यार तुमी जर मोडलो जाल्यार थारता। आनीक अशे प्रमाणान कोंकण रेल्वे पुलिसांनी मोठे संख्येन दंड वसूल केल्लो आसा। त्याच प्रमाणे मोठे प्रमाणान केसी रजिस्टर केल्ले आसात। कोंकण रेल्वे पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलर हांणी लोकांक आव्हान केल्लें आसा की कायद्याचें पालन करात ना जाल्यार कारवाईक समोर वचपाक तुमी तयार रावात आनी दंड भरपाकय तयार रावात। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकनेकार।